असणारा भेटीता बलिता सर्वेस पुरा कृपेचा साकुरा मानून घे आराधना विविध उत्मातावर विविधतेने घेऊन भावार्थाने खोट्या खर्चाने एक सावून मोनाने आराधून सोम्यातून का वंदिता सर्वेस पुरा मोकाच्या रचणारा भेटईता बलिता सर्वेस पुरा कृपेचा साकुरा मानून घे आराधना. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. वर्साच्या काळाचो निमानो आयतार येवंस आयतार खरेंच मोसो. ह्या आयतारा आमकां संदेश आमकां बरो लागना दुस्मानाचो मोग कर. हें म्हणटना आमी आमच्या मोतींत आठोवंक जाय. इट्स नॉट द फिलिंग्स बोगणां आमकां बरीं कर सोबीत कर म्हूण जेजू सांगना. माय डिस्पोजिशन म्हजी मनोस्थिती म्हजो मनोभाव माय एटिट्यूड आय वॉन्ट टू लव एवरी वन. एक टेस्ट आसा देर इज ए टेस्ट. हांव दुस्मानाचो मोग करतांगी खंयचे घडये तूं खबरो उलयताय त्या घडये तूं दुस्मानाचो मोग करिनाय. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुकुली अवसरून सांगता मनार चिंतून तोंडात उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वचना संवकार मुळे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवालय विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sonia
ह्या मिसा वेळार एक धाकटुलें मागणें आमचो कॉयर मास्टर सायमन ताजे बसत भेटया. काल ताजो 50वो जल्मा दीस आनी आज कुटुंब सांगता तो तें फेस्त समारंभता. वर्सभर आमकां तो ताजें संगीत ताजें कीबोर्ड आमकां ही सेवा दिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुज्या मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. लेवितांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, इस्रायेलीतांचे सगळे सभे कडेन उलोव तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वावोवचो न्हय. तुज्या लोकाच्या भुरग्यांचें फारीकपण घेयनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दया. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा खरसी, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा खरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरो नाका. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दया. तोच सर्व तुझे अपराध बोक्षिता. सकट पिडा वोकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दया. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दया. सांब पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणात. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. तुमी कोणेय आपणाकच ठकवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावं बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावचें गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपण सय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, बुदवंतांक
आपल्या शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा. बुद्धवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पसत मनशा विशयांत कोणेय बडाय चिंतची न्हय. नीस जावन सक्कडी तुमचेंच. पावल जावं, आपोलो जावं, केफास जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हे सगळे तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण देवाच्या उतरा पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोगनी जाकी संपूर्णाते पावला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दोळ्यांक दोळो, दांताक दांत अशें सांगले तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमकां वायट करतल्यांक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक थापड मारूंक आयल्यार घुंवण तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या रक्ता खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरोंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोड करून एक मैल सोलोंक करीत जाल्यार ताज्या सांगता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतेल्यांक दी आनी तुज्या लागीं उसणें मागतेल्यांक पाट परती नाका. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पसत मागणें करा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यांत. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता. जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार तातूंत प्रतिफळ कितें? ते सुगागारी तशें करतात. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार तातूंत व्हडलें कितें? अनबवर्ती लेगून तशें सलाम करतात न्हय गी? तर तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय जय सर बरें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, ह्या निमाण्या आयतारा आमकां दिला देवान संदेश इल्लो कश्टांचो. हमूराबी म्हणलो बाबिलोनाचो राय, ताजो हो नियम ताणें सुरू केल्लो म्हणटात, कोड ऑफ हमूराबी. एकल्यान तुजो दोळो काडला, थंय वचून ताजो दोळो काड.
कोणें तुजो हात मोडला वचून हात मोड. आनी ह्याची किसरां आमच्या पोरण्या तेस्तामेंतांत आसात, निर्गमन ग्रंथांत आनी लेवी शास्त्रांत. आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें जावंक पुरो. लेवी शास्त्र म्हणटा तुजो करताय तसो पेल्यासो मोग कर. बट मायंड यू, पेल्यासो दुस्मानाचो म्हूण सांगू ना. त्याच लेवी शास्त्रांत आमी वाचता 20वो अध्याय. कोणें तुजो हात मोडला वचून ताजोय हात मोड. दुस्मानाचो द्वेश करूंक लेवी शास्त्रांत आमकां आपोवणें दिलां. पूण वांजेलांत दुस्मानाचो मोग करूंक आपयलां. दुस्मानाचो मोग करूंक बोगना इम्पॉर्टंट न्ही. मिसाचे सुरवेर हांवें सांगलें युवर डिस्पोजिशन, तुजी मनोस्थिती, तुजो मनोभाव, वॉट्स युअर एटिट्यूड. भुरगो आयलो आनी भयणीक चिमटो घडलो. आवय येताना भयण रडटाली. कितें बुता? दट्टून चिमटो काडलो. दट्टू वस सॉरी म्हूण तुज्या भयणीक. दट्टू गेलो, भयणीक सॉरी म्हणलो. माय भितर गेली, ताजी भयण उदकांत निसरून पडलें. आहा जायचे तुका म्हणलो. दुस्मानाक बुकसिलें कशें? मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक इल्लीशी सायकॉलॉजी सांगता. म्हाका थोडे सायकॉलॉजी फादर म्हूण आपयतात. हांवें सांगलें इट इज युअर डिस्पोजिशन. तुमी आयकलां शब्द एंटिपथी. एंटिपथी म्हळ्यार जुदेवांक खोडकारांतय खांटाळो, तिरस्कार. एंटिपथी. एपथी म्हळ्यार बरी बगना येनात, वायट बगना येनात. ग्रेस्त मनीस आनी लाजरस एपथी. बरी बगना येनात, वायट बगना येनात. मागीर आसा आमकां सगळ्यांक आसा तो सोबीत शेगून. कसलो तो? सिंपथी. बिरमोत ताजी, पाप ताजी. न्यूजपेपरां वाचतना मस्त बुटी आमी उद्गारता. चेडवाचे पाप, निर्भागितें. आनी थोडे बुटी वच गो त्या भिकाऱ्याक 10 रुपये उडय. बिरमोत. देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एम्पथी. प्रत्येक जावन हिब्रू chapter 5, chapter 10 and chapter 15 जेजून संवसारांत येवन पयलें तें प्रॅक्टीस केलें. एम्पथी. आमच्या गतीन तो जियेलो. सगळ्या संगतींनी ताका टेम्पटेशन आयलें आनी त्या टेम्पटेशनान तो कश्टालो. जेजूक थांड लागली, जेजूक भूक लागली, जेजूक राग आयलो. पूण जेजून सगळें अनुभव केलो पूण पाताक मात्र करुना. आनी ताका ती एम्पथी मेळ्ळी. आनी देखून ताणें म्हळें बापा तांकां बुकसी. आमी आसले ताजे दुस्मान. ताणें आमकां बुकसिलें. एक ल्हानशी नीज स्टोरी सांगून तुमकां हो म्हजो नियाळ आखेर करता. रॉबर्ट टर्टल, ओक्लाहामा इगर्जेचो पास्टर, प्रोटेस्टंट पास्टर. ताणें सांगिल्ली ही स्टोरी. ॲशली आनी सुजी क्लासरुमांत एकाच बांकार 2x2 आनी 7वी क्लास. हिवेचे दीस, थंड हावो, निमाणी पिरियड. आखे जावच्या पयलें ॲशलीचें पॅण्ट थंड जालें. सुसू. 7वे क्लासीचो ॲशली दन्नीर उदक. सायडीक बसयल्ल्या सुजीच्या पॅण्टाकी इल्लें उदक लागलें. कोणाक कळोवंक ना. सुजीक कळ्ळें. तक्षण उठलें. टिचर, सायडीच्या फिश टँकींत उदक कमी जालां, हांव हाडूं? ओके गो. हाडलें. एका जारांत उदक ॲशलीच्या डेस्का लागीं पावतना दांडटालें. उदक सगळें ॲशलीचेर पडलें. यू मेड हिम वेट, यू लवजी गर्ल.
टिचरीन जॉर केलें, कम हियर, नील डावन. सुजीन दिंबी घाली. अकलेची पिरियड काबार जाली. सगळीं भुरगीं गेलीं. गेट अप, यू क्लासी गर्ल. म्हळ्यार अमेरिकन स्लँगांत उपकारा पडनातलें लावजी स्टुपीड गर्ल तशें जाता. सुजी उठून कॉरिडरांत पावलां काडटना कुंद्याच्या आड्याक लिपण रावलो. ॲशली मुखार आयलो. सुजी, Ashley was known to be a terrible, mischievous boy. Susie, why did you do that? तुवें जाय म्हूण तूं धाडटालें आनी उदक मुजेर घालें. Why? मोगाच्या भाव भयणीनो, ॲशलीक उडास ना. 4 वर्सां आदलो उडास ताणें ॲशलीच्या मुखार दवरलो. एम्पथी तुमीच पळया. 4 वर्सां आदीं आनी एका इस्कॉलांत तांतू हायर प्रायमरी नातले. तीन दोगांय दे हॅपन टू बी टुगेदर. आनी त्या दिसा हिवेचो दीस थंड हवो. सुजीचें पॅण्ट भिजलें. मुतोंक जालें. सगळें पॅण्ट भिजलें. ॲशलीच्या पॅण्टाकी लागलें. हें सुजी ॲशलीक विवसून सांगता. तेन्ना ॲशली तूं उठलोय. सक्ता विसील मारलें. सुसू सुजी, सुसू सुजी म्हूण तुवें व्हडल्यान बोबाट घाली. सगळ्या भुरग्यांनी तशेंच म्हाका नकलां केलीं. हांव रडलीं. घरा वचून मम्मीक सांगलें. मम्मीक हांवें रडोवन सांगलें. मम्मी म्हणाली, एम्पथी बोक्सी ताका, यू आर ए विनर. एक दीस तुका दुस्मानाक बोक्सूंचो तो सुयोग मेळटलो. आनी आज तो सुयोग मेळ्ळो. ॲशली ताका शेक हँड दिलें. ताका एक वेंग मारली. ॲशली, वय सुजी, नाव आय अंडरस्टँड हाऊ टू फॉरगिव एनिमीज. उबे रावया. सतमंतान देवाक सर्पदे धाड बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रात्म्यावरी गर्भे समवलो, अवंकार मोरयेताम जन्मलो, पॉन्स पिलाताकाल तांणी कस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार सुटलो, सर्प धाड देवाच्या उजव्या बसला, तेंकां जिव्या आनी मेल्ल्यांची म्हूण सभे करून बेतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्त सवेकता पत्न्यांचे मुक्सानी कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो, मोग करूंक आमकां छाती आसा. मोग करचें आमकां मोन आसा. एकूच एक शर्त, उबें रावचें, आय लव यू म्हणचें घरा गेल्या उपरांत. बापा, पोय सभेच्या समेस म्हणयाऱ्यांनी तांचे ताबेन आसचे फर्जेक भक्षणाची आनी मोगा मैपासाची जिणी जियोंक प्रेरीत करीशें बरें मोन तांचे तें रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांत तशेंच समाजांत जाती खाती मदें उपजाल्लें फारीकपणाचें चिंताप पयस सरून मोगाचें जिवन जियोंक फावो जायशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांत हरेका सांद्यान एकामेका बगसून आनी सुदारसून जियोंक अशें माया मोगाचें कुटुंब रुपीत करूंक बरें मोन लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. पिडे शिडे वरवीं उतार प्राये वरवीं कश्टांच्या भाव भयणीक तुजे कृपेची सकत लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या युवाजनांनी जिणेंत बरी माऊल्यां आपणावन बरो फुडार रुपीत करूंक तांचें थंय बरें मोन आसा कर. आमचें संरक्षण करच्या समेस्त तरणाट्या सोजरांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्ले आमी आमचे थंय आसचो फारीकपण घेवचो मनोभाव पयस कर. भक्षणाचे तशेंच प्रिती मोगाचें जिवन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक.
मोगडा बापा कितलो चड आमी दोळे धांपून सगळ्यांचो मोग करता तितलें चड आमचें काळीज फुगता सर्गींच्या संतोशांत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. So, Papa dita duka, bătlin benedictu grasăt mi-aso, civit la băimata. Undo bătlun dita yăt min moșe, vai bătlun dita yăt mult pivăr. आशीर्वाद मुझे सांगते जीवन पवित करून बापा करते पावन उडोगो वाचू वाईटा कासो बापा दिता तुका बदलून देणी दितू ग्रासत म्यासो म्हज्या भयणी भावानो हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मांडता तसलेंच जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नक्क्या पयसपेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक ह्या पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाच्या महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी भेटयता. तुज्या पुता जेजूचें नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक देन वासुया. वर्षे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवाक सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची पातकी मनशांची दया करून आंकवारी मरये थावन ताणें जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयले आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर संतां भक्तां सांगाते तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरे गायता. Oh
बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातो आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Gesù melo, Gesù ci vanzala, Gesù novian yetuno. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं कांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रत्येक विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींचे कोट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळ्ळे देवाचे माये संगाती सांजूचे तुजे निश्कळपती भाग्यवान धर्मता आनी सर काळी तुका नावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलें तें प्रार्थन आतां आमी माये मोगान मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येय, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान आमी यत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या आपतकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या इगर्ज पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तिका तुज्या खुशे प्रमाणे शांती दी. एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमच्या खातीर दुस्मना खातीर मोडलोलो उंडो ताच्या जेवणाक जेजू आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
प्रार्थुया. विश्वासी मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां तुवें वाडलें. सर्गींचें सूख आमकां बसायलें. ही तुजी बसावणी वेगळी शेवटाक पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून बसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बसात. फेब्रुवारी 22 तारीख 22 फेब्रुवारी सिंजचो बुधवार, ॲश वेनिसडे. मिसा सकाळी 6 वरार, सकाळी 7:30 वरार 6 and 7:30 मॉर्निंग आनी सांजेर 6 वरार. फेब्रुवारी 24-25 26 आनी 25 तारखेर खरेजमाची रेतीर आमी हांगा आसा करता. ब्रदर जोल असरादो आनी ब्रदर एंटनी डी सोजा विथ फादर रॉवेल ही रेतीर सोडून व्हरतात. ही रेतीर कोंकणी भाशेंत सकाळी 9 वरां सांजेर 5 वरां म्हणशेर तुमकां सर्वांक आमी स्वागत करता. संदेश देवो सुम्या आमी वेता तुझे कृपे बोला रास तुझे परगटा मासारता तुझ्या भूषणाचे आमच्या दुश्मनातले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.